नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दक्षिण गोंयचे काँग्रेस उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी गोंय आनी घटने संदर्भात केल्ले वक्तव्य पावले राष्ट्रीय थराचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलो निषेध. लोकसभा वेंचणुकेंतल्या एकाय उमेदवारान अर्ज फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान 16 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात. उत्तरेंत 8 आनी दक्षिणेंत 8 उमेदवार आखाड्यांत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं जाले पद्म पुरस्कारांचे वितरण. आदले उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडूक पद्म विभूषण जाल्यार आदले केंद्रीय मंत्री राम नायक हांकां पद्मभूषण दिवन केलो भोवमान. वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांतल्यान 75 नव्या पुलीस कॉन्स्टेबलांक पुलीस सेवेंत घेतले आस्पावन. पुलीस उपमहासंचालक जसपाल सिंग हांणी केलें मार्गदर्शन. आनी 3 म्हयन्यांची यशस्वी भोंवडी पुराय करून नौदळाची INS तारिणी नौका पावली गोंयांत. बायलां नौदळ अधिकाऱ्यांनी केलें नेतृत्व. आनी आतां खबरो विस्तारान. भारतीय राज्य घटना गोंय आनी गोंयकारांच्या माथ्यार लादल्या अशी टिप्पणी लोकसभेचे दक्षिण गोंयचे काँग्रेस उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी केले उपरांत राजकी मळाचेर खवदळ माजल्या. हे विशीं भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी पत्रकार परिशद घेवन विरियातो फर्नांडीस हांच्या वक्तव्याचेर खर टिका केल्या. संसदेत 26 जानेवारी 1950 ह्या दिसा मानून घेतिल्ली राज्यघटना गोंयकारांच्या माथ्यार 1961 वर्सा थोपयल्ली अशें म्हणप घटना बाह्य आशिल्ल्याचें मत गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी उक्तायलें. काँग्रेस पक्षान हे विशीं लोकांक जाप दिवंक जाय अशें तांणी मागलें. मजगतीं दक्षिण गोंयचे उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांच्या वक्तव्यान आपूण अजाप जालां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. काँग्रेस पक्षाकडल्यान देशांतल्या लोकशाहीक धोको आशिल्ल्याचें मत लेगीत तांणी उक्तायलें. गोंयकारांच्या माथ्यार संविधान लादलां हें दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी केल्लें वक्तव्य म्हळ्यार असंविधानीक आनी घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांचो अपमान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. छत्तीसगडांतल्या जांजगीर चंपा वाठारांत आयोजीत केल्ल्या वेंचणूक भौशीक प्रचार सभेंत प्रधानमंत्री उलयताले. अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता. वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के शाहजादे को बताई है. ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा. ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है. बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था वो भी लागू हो गया. गोंय मुक्त जाले उपरांत भारतान घटना गोंयकारांच्या माथ्यार मारल्या अशें विधान काँग्रेसीचे दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी केले उपरांत भारतीय जनता पक्षान तांच्या आड वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ दाखल केल्या. फर्नांडीस हांणी घटनेचो अपमान करून आचारसंहितेचो भंग केला हे खातीर फर्नांडीस हांकां वेंचणुके खातीर अपात्र थारावचो अशी मागणी केल्ल्याची माहिती आदले मुखेलमंत्री आनी भाजपा आमदार दिगंबर कामत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. पणजेंत पक्षाच्या मुख्यालयांत आयोजीत पत्रकार परिशदेक आदले मंत्री दिलीप परुळेकार, आदले आमदार ग्लेन टिकलो आनी प्रदेश सरचिटणीस दामू नायक हाजीर आशिल्ले. सरप्रायझिंग एंड शॉकिंग. ताणें सांगलें की 1961 जेन्ना गोवा वॉज लिबरेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज थर्स्ट ऑन द पीपल ऑफ गोवा. ताजे कोंकणीन सारकें सांगपाक जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन गोंयकारांच्या माथ्यार मारलें. आणि these words are coming from काँग्रेस कॅन्डिडेट विरियातो फर्नांडीस. आणि हे शब्द वापरून ताणे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनाक डिसरिस्पेक्ट दाखयला. Our party president has already petitioned the Election Commission of Goa and the Election Commission of India
We handed over, and all of us have gone to the Chief Electoral Officer Goa and handed over him the petition addressed to the Chief Election Commissioner of India, saying taking cognizance of this statement. या पत्रकार परिषदेक भाजपा प्रदेश सरचिटणीस दामू नायक हांणी काँग्रेस पक्षाचो केंद्रीय आणि गोयचो जाहीरनामो मतदारांची दिशाभूल करपी आसा असो आरोप केलो. या मॅनिफेस्टोचो निश्चित करपाचो, कारण ज्या प्रकारे हो न्यायपत्र मॅनिफेस्टो आमच्या लोकां कडेन दवरिल्लो आसा तातूंत भितर सगळे पॉयंट तशे ऑब्जेक्शनेबल आसा. हो जो मॅनिफेस्टो जो दिला तो मॅनिफेस्टोन भितर बाकीच्या बहुसंख्याक सगळे हातून भितर जे लोक आसात तांच्या इन्कम हातून भितर वेल्थान चड आसा तांचे वेल्थ आसा ते कट ऑफ करप आनी ते वेल्थ बाकीच्यांक वांटून दिवप. गोंयच्या मॅनिफेस्टोन भितर एक सुद्दां असो मुद्दो ना जो मुद्दो आमच्या गोवा गव्हर्नमेंट सरकारान भितर तो सुटावो करूं ना किंवा तातूंत भितर तें काम चालू आसा. मॅनिफेस्टोच्या संदर्भात जितले कितें दिल्लें आसा तें पूर्णपणे चुकीचें आसा आनी त्याच बरोबर दिशाभूल करपाचें आसा गोंयकारांचेर. राज्याच्या भलायकेचो विषय महत्वाचो आसून लेगीत सरकारी पावण्यार हे विशीं अनास्था दिसता असो आरोप इंडी आघाडीच्या फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशदेंत केलो. आम आदमी पक्षाच्यो सेसील रॉड्रिगीस, गोवा फॉरवर्डाच्यो ॲडव्होकेट हस्माबी आनी काँग्रेस हांचे जोड बसकेंत ॲडव्होकेट हस्माबी हांणी दक्षिण गोंयच्या जिल्लो इस्पितळा संदर्भात म्हायती दिली. आमची साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी आसा अजूनय फुल्ली फंक्शनल जावना. गोवा फॉरवर्डाचे प्रेसिडेंटान ऑर्डर घेतलेली कोर्टाची फॉर द फुल्ली फंक्शनिंग ऑफ द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. म्हळ्यार अजून कांयच जावना थंय. आय कॅन सी नो साइन ऑफ एनी डेव्हलपमेंट विच इज बीन टेकन बाय द गव्हर्नमेंट आफ्टर द ऑर्डर हॅज बीन पास्ड बाय द कोर्ट. म्हळ्यार कोर्टाचो ऑर्डरूय जावन कोणाक काय फरक पडना, गव्हर्नमेंटाक फरक पडना. एक रेफरल हॉस्पिटलशी जाला. काणकोणच्यान कोणी बरो ना म्हणून येता हांगा मडगांव, ताका मडगांवच्यान धाडटात जीएमसी, कित्याक हेंचे कडेन डॉक्टर्स ना, हेंचे कडेन इक्विपमेंट्स ना, फुल्ली फंक्शनल आयसीयू ना, ट्रॉमा युनिट ना. लोकसभा वेंचणुकेचे अर्ज फाटीं घेवपाच्या काल निमण्या दिसा खंयच्याच उमेदवारान आपले अर्ज फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दरेकी 8 मेळून 16 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात आसात. वेंचणूक आयोगा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघात श्रीपाद येसो नायक भाजपा, रमाकांत खलप काँग्रेस, तुकाराम परब आरजी, मिलन वांयगणकार बसप, सकाराम नायक अपक्ष, थॉमस फर्नांडीस अपक्ष, विशाल नायक अपक्ष, शकील शेख अपक्ष हे 8 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यांत आसात. दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघा खातीर पल्लवी धेंपो भाजपा, विरियातो फर्नांडीस काँग्रेस, रुबर्ट परेरा आरजी, डॉक्टर श्वेता गांवकर बसप, हरिश्चंद्र नायक भ्रष्टाचार निर्मूलन पक्ष, दीपकुमार मापारी अपक्ष, डॉक्टर कालिदास वांयगणकर अपक्ष हे 8 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात आसात. गोंयांत 7 मे दिसा जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी वेंचणुके खातीर निरीक्षक सेवेत रुजू केल्ल्याची म्हायती एका अधिसुचोवणे वरवीं जारी केली. अधिसुचोवणेंत दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेंचणुके खातीर सामान्य निरीक्षक नेहा जैन ह्यो सामान्य जनतेच्यो कागाळी आयकून घेवपाक सोमार ते शेनवार पाट्यावयल्या पर्यटन भवनांतल्या आपल्या कक्षांत उपलब्ध आसतल्यो. जाल्यार पुलीस निरीक्षक सरगुण शुक्ला सोमार, मंगळार आनी शेनवार पर्यटन भवनांत कागाळी आयकून घेतल्यो. अधिसुचोवणेंत दोनूय वेंचणूक निरीक्षकांचे संपर्क क्रमांकूय जिल्हाधिकाऱ्यांनी उजवाडायल्यात. 7 मे दिसा जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मतदारांचें मत खंयच्या पक्षाक आसतलें हे विशीं लोकांची मतां जाणून घेवपा हेतान दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीन कळंगुटे विधानसभा मतदारसंघांतल्या मतदारां कडेन संवाद साधलो. भाजपा, काँग्रेस आनी आरजी पक्षांक लोकांचो तेंको आसतलो, ताका लागून कळंगुटे मतदारसंघांतल्या लोकांच्यो संमिश्र प्रतिक्रिया मुखार आयल्यात.
खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार. मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. सबसे जरूरी काम मतदान. देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं. बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए. इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन. सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की. वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए. कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे. तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए. ये सिर्फ निशान नहीं, शान है. लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी राष्ट्रपती भवनांत जाल्ल्या सुवाळ्यांत पद्म पुरस्कारांचें वितरण जालें. आदले उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू, भौशीक कार्यकर्ते बिंदेश्वर पाठक, नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम हांकां पद्म विभूषण पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान जालो. अभिनेतो मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्तुप, चित्रपट दिग्दर्शक राज दत्त, आदले केंद्रीय मंत्री राम नाईक हांकां पद्मभूषण पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान जालो. दोळ्यांचे तज्ञ मनोहर डोळे, वेपार आनी उद्देग मळावेले कल्पना मोरपारिया हांकां पद्मश्री पुरस्कार भेटोवन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सन्मानीत केले. ह्या कार्यावळीक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उत्पादन मळाचेर आत्मनिर्भरता म्हत्वाची अशें मत लश्कर मुखेली मनोज पांडे हांणी उक्तायलां. अखिल भारतीय व्यवस्थापन संघटनेच्या मळार AIMAच्या एका कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. To achieve Atmanirbharta, it is essential that an effective defense industry ecosystem is created in the country. The government has taken a number of enabling actions in this regard, such as simplification of industrial licensing, deregulation, inclusive participation of private sector, foreign investment liberalization, incentivization for transfer of technology, promulgation of positive indigenization lists, dedicated R&D budget for domestic capital procurement, enhanced delegated financial powers, corporatization of ordnance factories, laying emphasis on defense exports and establishment of defense corridors. भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज राजस्थानाक वेंचणूक प्रचार सभेत वांटो घेतलो. सभेक संबोधीत करचे पयलीं तांणी रोड शोंत लेगीत वांटो घेवन मतदारां वांगडा संपर्क साधलो. आपल्या उलोवपांत तांणी काँग्रेस आनी विरोधी आघाडीचेर खर उतरांनी टिका केली. मैंने सत्य रखा देश के सामने. कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है. 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था. इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े. जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है. मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? भाजपाचे फुडारी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह अस्तंत बंगाल आणि महाराष्ट्राच्या वेंचणूक प्रचार भोंवडेर आसात. आज सकाळीं तांणी अस्तंत बंगालांतल्या कांय भौशीक सभांनी वांटो घेतलो.
दनपारा महाराष्ट्रांतल्या अकोला हांगा आयोजीत केल्ल्या रोड शोंत वांटो घेतले उपरांत भौशीक प्रचार सभेत तांणी मार्गदर्शन केलें. घर मंत्री अमित शाह हांणी पत्रकारां बरोबर केल्ल्या मुलाखतींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या श्रेष्ठ फुडारपणा मुखार काँग्रेस उदरगतीच्या मुद्द्यांचेर वेंचणूक लडोवपाक शकना हाची पुराय जाणीव काँग्रेस पक्षाक आसा अशें सांगलें. त्या भायर काँग्रेसीक केन्नाच सत्ता मेळची ना आनी समान नागरिकत्व अधिनियम केन्नाच रद्द जावचो ना असो विश्वास तांणी उक्तायलो. चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि सीए में क्या बुराई है, हम सीए हटा देंगे. क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है. भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है. हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे. इस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं और सीए इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पड़ोसी देशों से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस सभी को नागरिकता मिलती है, सुरक्षा मिलती है. मैं नहीं समझता इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति. भाजपा फक्त काँग्रेसीन मांडिल्ल्या दर एक मुद्द्याचो आपल्याक फावता त्या रितीन फेरबदल करून लोकांक भडकावपाचो यत्न करता असो आरोप काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी केलो. काँग्रेस जनगणना नीती तयार करून लोकांच्या संपत्तीचे सर्वेक्षण करूंक सोदता. ह्या संपत्तीची तपासणी आयकर विभागाकडेनूय करतात. हातूंत नवल कांयच ना अशें स्पश्ट तांणी केलें. सेंसस के तहत हम पॉलिसी बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, स्कीम बनाएंगे. अगर ये हम कहते हैं तो उन्होंने ये कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र बेचे जाएंगे, तुम्हारे घर की गिनती लेके जाएंगे, तुम्हारी संपत्ति क्या है देखेंगे. अरे संपत्ति क्या है, इनकम टैक्स भी तुम्हारा देखता है, दूसरों की जरूरत क्या है. तो ये ऐसी चीजें लोगों को कह के भड़काना, ये एक तरफ का डिविजन है. दिल्लीच्या राउस एव्हेन्यू न्यायालयान दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल तशेंच VRSची फुडारी के कविता हांची न्यायालयीन बंदखण वाडोवपाचो आदेश आज दिलो. दिल्लीचे सोरो घोटाळो प्रकरणात केजरीवाल तशेंच के कविता हांची कादय 7 मे मेरेन न्यायालयान वाडयल्या. केजरीवाल तशेंच के कविता हांकां आभासी प्रणाली वरवीं आज न्यायालयांत हाजीर केल्ले. अरविंद केजरीवाल 1 एप्रिल सावन तिहार बंदखणीत आसात. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं. स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है. वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे. हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे. साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए. जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था. मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है. प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है. माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी.
7 मे दिसा जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मतदारांचे मत खंयच्या पक्षाक आसतले हे विशीं लोकांची मतां जाणून घेवपा हेतान दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीन कळंगुटे विधानसभा मतदारसंघातल्या मतदारां कडेन संवाद साधलो. भाजपा, काँग्रेस आनी आरजी पक्षांक लोकांचो तेंको आसतलो, ताका लागून कळंगुटे मतदारसंघातल्या लोकांच्यो संमिश्र प्रतिक्रिया मुखार आयल्यात. वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात आज पासिंग आउट परेड जाली. ह्या वेळार 75 नव्यान प्रशिक्षित पुलीस कॉन्स्टेबलांक गोवा पुलीस सेवेंत आस्पावन घेतले. ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळींत नव्या पुलीस कर्मचाऱ्यांनी गुप्ततायेचो सोपूत घेतलो. ह्या कार्यावळींत पुलीस उपमहासंचालक जसपाल सिंग मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तशेंच उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल आनी येरादारी विभागाचे अधीक्षक राहुल गुप्ता हेवूय ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. पासिंग परेडी उपरांत पुलीस उपमहासंचालक जसपाल सिंग हांणी नव्या पुलीस कर्मचाऱ्यांक येवकार दिवन मार्गदर्शन केलें. It is not that by wearing uniform you have become different from rest of the society. You are still part of the society, but you have in your arsenal an instrument which is the law of the land. Because we are a society governed by law, governed by the constitution of the country, and the burden of implementing this law falls on uniformed services. Whenever you are in uniform, you have to be very disciplined, and you don't have to utter anything which is against the dignity of the individual, dignity of any creed, any religion or any other segment of the society. Even when you are not uniform, your identity is always with you, so you have to be utmost careful that you do not bring any bad name to your organization. भारतीय नौदळाची INS तरिणी ही नौका आपली 3 म्हयन्याची यशस्वी भोंवडी पुराय करून गोंयांत पावली. ह्या नौकेचे नेतृत्व लेफ्टनंट कमांडर डिलना के आनी लेफ्टनंट कमांडर रुपा ए ह्या नौदळाच्या 2 बायला अधिकाऱ्यांनी केल्लें. भारतीय महासागरांत पोर्ट लुईस मॉरिशियस ह्या देशांक फेरी मारून ह्या नौकेन नौदळाच्या इतिहासांत मोलादीक कामगिरी केल्या. ही नौका 28 फेब्रुवारी गोंयांतल्यान भायर सरिल्ली. देशभरात आज हनुमान जयंती निमतान वेगवेगळ्या देवळांनी धार्मिक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां. सकाळ सावन हनुमान मंदिरांत भाविकांनी दर्शना खातीर व्हडा प्रमाणांत गर्दी केल्या. कांय देवळांनी अखंड रामचरित्रमानस आनी हनुमान चालिसाचे वाचन कार्यावळीचें आयोजन केलां. गोंयांतल्या देवळांनी लेगीत हनुमान जयंती निमतान धार्मीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यांक हनुमान जयंतीची परबी भेटयल्या. समर्पणाचो भाव हो हनुमान भक्तां खातीर सदांच प्रेरणा दिवपी आसतलो. तशेंच तांच्या आशिर्वादान विकसीत भारताचो संकल्प पुराय करपा खातीर आमकां उर्बा मेळटली अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. IPL क्रिकेट सर्तींत काल जाल्ल्या सामन्यांत राजस्थान रॉयल्स पंगडान यशस्वी जयस्वालाच्या उल्लेखनीय खेळाच्या जोराचेर मुंबय इंडियन्स पंगडाचेर 9 गडे राखून दणदणीत विजय मेळयलो. जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमाचेर जाल्ल्या सामन्यांत कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करीत मुंबय इंडियन्स पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 9 गडे वगडावन 179 धांवड्यो केल्यो. 180 धांवड्यांची मोख राजस्थान पंगडान 18 षटकां आनी 3 चेंडून फक्त 1 गडो वगडावन पुराय केली आनी सामनो जिखलो. यशस्वी जयस्वालान 60 चेंडून नाबाद शतकी खेळ करीत पंगडाक जैत मेळोवन दिलें. आज सांजे 7:30 वरांचेर लखनौ सुपर जायंट्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स ह्या पंगडां मदीं खेळ जावपाचो आसा. महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांनी अवकाळी पावसान हजेरी लायली. काल सोमारा सांजे चंद्रपुरांत वादळी वाऱ्या सयत व्हडा प्रमाणांत पावस पडलो. अचकीत आयिल्ले धुळीचे वादळ आनी पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली.
भंडारा जिल्ह्यात लेगीत दिसभर शिपडून पावस पडलो। या पावसाक लागून शेतकारांचे फळां आणि भाजीपाल्याचो व्हडा प्रमाणात नुकसान जालें। नागपूर शारांत लेगीत विजेच्या कडकडाटा सयत जोगलांनी पावस पडलो। या पावसाक लागून ज्वारी, कानो, टरबूज, द्राक्षां, आंबे, पपई, केळी आणि डाळमां या पिकांचेर व्हडा प्रमाणात नुकसान जालां। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। दक्षिण गोंयचे काँग्रेस उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी गोंय आनी घटने संदर्भात केल्ले वक्तव्य पावले राष्ट्रीय थराचेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलो निशेध। लोकसभा वेंचणुकेंतल्या एकाय उमेदवारान अर्ज फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान 16 उमेदवार गोंयच्या वेंचणूक रिंगणांत। उत्तरेंत 8 आनी दक्षिणेंत 8 उमेदवार आखाड्यांत। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं जाले पद्म पुरस्कारांचे वितरण। आदले उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू पद्म विभूषण जाल्यार आदले केंद्रीय मंत्री राम नायक हांकां पद्मभूषण दिवन केलो भोवमान। वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांतल्यान 75 नव्या पुलीस कॉन्स्टेबलांक पुलीस सेवेन घेतले आस्पावन। पुलीस उपमहासंचालक जसपाल सिंग हांणी मार्गदर्शन। आनी 3 म्हयन्याची यशस्वी भोंवडी पुराय करून नौदळाची INS तारिणी नौका पावली गोंयांत। बायलां नौदळ अधिकाऱ्यांनी केले नेतृत्व। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवा पळयात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।